आमी आदीं आयकलां की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक धाडलो कित्याक लागून कित्याक संवसार ताचे खुशे प्रमाणे जेवचे आसतना आपणाक जाय पळय तसो जियेतालो आनी हे परी देवाचे जे येवजणाचो इतलो मोग केलो की तांकां जी कोण ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा म्हणून आमकां देवान कळीत केलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज आमी पळयता कशे भाशेन पातकी स्वयं आमचे मदें जें आसा तें बऱ्याक नाकारता. जो कोण देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेता तांकां ती भायर येतात. पयले वाचपान आमी पळयलां ताचो आमी बरो ताची तपासणी करया, तो बरो आसा न्हय, पळोवया कसो तो शेवट पर्यंत रावता पळय तो, हे भाशेन ती म्हणटात. आनी हांगसर पळय जेजू आमकां सांगता वय तुमी नकत हांव हिंचोत्थान आयला तो, तुमी जाण आसले जाल्यार तुमी म्हाका लेखतले आसले. कोण तर आपल्या नांवान येत ताका तुमी लेखतात, काल आमकां तें सांगलेलें. पूण देवाच्या नांवान हांव आयलां, देवान म्हाका पाठयला, म्हज्या बाबान म्हाका पाठयला आनी तुमी ताका वळखना कित्याक तुमी म्हाका वळखना. हांव तुमचे बरोबर आसा आनी तुमी म्हाका वळखना, ताका लागून तुमी बापायकूय वळखना आनी हे परी तुमी म्हाका मारूंक सोदतात. पूण म्हजो वेळ येवंक ना, सगळें वेळा काळा प्रमाणे जातलें तशें आयज आमकां जेजून सांगलां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी कशे भशेन जियेता, आमी जेजूच्या कोटान जियेता जाल्यार आमकां हेच भाशेन घडोवंक लागतलें. आनी अशें घडलें म्हणटच आमचो प्रतिसाद ताचे भाशेन जावंक जाय आनी जातलोच, कित्याक तो आमचे सगळें जिवंत आसा आनी हे परी आमी दुसऱ्यांक ताचे सगळें प्रतिसाद दिता. हें सगळें देवाचें उतर ताणें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे घडोवन येतलें. तर आमी ताका एकठांय रावया, सगळें आमी चिंता भोगता सगळें सोंसता तें ताचें सगळें दवरलें की ना तें आमी दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत वापरता. हे भाशेन सगळ्या सांत भक्तांनी भाग्यवन फ्रांसिसा वेल्यान आपलें जिवीत सारलें. तेच परमी तर प्रमाणे आमचे सारच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, पांयाची बोट आसा सोकली मेरेन. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा, तें जेजू सवें ताच्या नांवान दवरलें म्हणटच तो तातूंतली आमकां सुटका दिता आनी ताच्या पवित्र जिवितान जें आमचें सवें आसा तें अदीक उजवाडाक येवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक तो आमकां मदत करता.